हरवळ्या धबधब्यार 4 ऑगस्टाक उदक हे अशें जाल्ले धवेच आनी फेसाळ। हे उदकाक एक तरेचो घाण वासू येतालो। आणि काल दनपार अडीचदा अचानकच येयले आणि ते सांजे 6:30 लागले। असं एक केस असता पळय तशें आणले सगळे उदक आणि केस फूल भरले नसले। हय सबन टोटल एकदम धवे आशिल्ले उदक। फेस कसो आशिल्लो तो वाऱ्याचे वयर उडटालो कळ्ळें। तेंच्यांनी ह्या हेजेर मातशी पळोवचें, लक्ष घालचें हांगासर आनी हांगासर जें कितें जाता घडटा सगळें पळोवचें। काल लास्टाक मागीर हांगासर फेसान ते सारके वेफर्सान वयर उठताले सारके म्हणजे वाऱ्याचेर वयर उठताले। आतां हेजेर कितें तरी सारकोच निर्णय घेवपाक जाय कित्याक शेनवार आयतार बी अशें पळयलें जाल्यार हांगासर खूब लोक ट्युरिस्ट येयल्ले आसता आनी ट्युरिस्ट जेन्ना ते उदकान वयता ते उदकाचो इफेक्ट जाता। कित्याक काल जेन्ना उदकाच्या सायडीक जर वचत जाल्यार सबंद हांगा खाज येताली, दोळे चुरचुरताले आनी तो सामको एक उग्र असो वास येतालो। म्हणजे हे जे कालचे जे कॅमिकल आहा ते सामके हार्मफूल आसा आनी आयज तुमी पळयता आसतले हांगासर की लोक न्हाता उदकान। अशें जर उदकान जर लोक तास घालले जाल्यार तांकां 100% कितें ना कितें त्रास जाल्ले आसतले। हे अशें चित्र 4 वरां उरता। उदकाचे सॅम्पल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान व्हेला। देवस्थान कमिटीनूय उदकाचे सॅम्पल प्रायव्हेट लॅबान धाडला। कॅमिकलाचो इफेक्ट जो आसा तो एक 4 वरां बीन उरता, त्याच्या वयर उरना आनी तांकां लास्ट सॅम्पल तेंच्यांनी कलेक्ट केले तेन्ना कांय गावनासलें। हे फावटी आमी ते सॅम्पल्स कलेक्ट केला। तांकां आज मनीस सकाळी येयले पोल्युशन कंट्रोल तांकां दिला। इवन आमी देवस्थाना तर्फे प्रायव्हेट आमी टेस्टिंगाक धाडलेलो आसा बॉटल्स त्यो। आतां तेजे रिपोर्ट्स आतां पळोवपाक पिसुल्ल्या आयडीसींतल्यान कॅमिकल सोडिल्ल्यान उदक अशें जाला आसूंये म्हूण दुबाव। आनी व्हडा पिसुलेच्यान जे व्हाळाचें उदक येता थंयसर आमकां उदक मातशें धवशें दिसूंक लागलें। म्हणजे आमकां अंदाज आसा की हे फावटीचें उदक जे येयलां ते पिसुल्ल्या इंडस्ट्रियल हिस्ट्रीनसून येयल्लें आसा। हेजेर आतां फाल्यां जे केन्ना कॅमिकल टेस्ट रिपोर्ट मेळटलो त्या रिपोर्टासून कळटलें की खंयची कंपनी हे कॅमिकल यूज करता आनी खंयची कंपनी कॅमिकल सोडला हेजो अंदाज येवंक शकता। अजापाची गजाल म्हळ्यार 4 वर्सां फाटीं अशेंच जाल्लें आनी ते बीन 4 ऑगस्टाकूच। हे फावट 4 ऑगस्टाकूच परत अशें जालां। तेंच्यांनी डेटूय तीच दवरलेली आसा की लास्ट टायम सुद्दां 4 ऑगस्टाची आसली आनी आयज कालूय जे उदक सोडलें 4 ऑगस्टाकूच सोडलेलें आसा। कालचें उदक सोडलें कॅमिकल सोडलेलें ते मातशें खूबच चड आसलें, खूब जास्त प्रमाणांत आसलें। पर्यटन मंत्र्यान ह्या प्रकरणान लक्ष घालचें। ट्युरिझम मिनिस्टराक सांगता की त्यांनी हेजेर लक्ष घालचें कित्याक अशें जर लायटली घेवपाक गेले जाल्यार प्रत्येक फावटी हे सोडीत रावतले। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।